जमिनीच्या रुपांतराक खयच्याय प्रकारच्या न्यायालयीन चौकशींतल्यान राखण दिवपा खातीर फाटल्या सप्तकात मांडिल्ले गोय टीसीपी अमेंडमेंट अँड व्हॅलिडेशन बिल 2024 मंत्री विश्वजीत राणे हांणी फाटीं घेतला। सोमारा भाजपाचे कोर समितीन हरकत आणि पर्यावरण तज्ञांचे आक्षेप घेवपाचे 2 दिसां उपरांतूच हे बिल फाटीं घेतला। बिलात मूळ टीसीपी कायद्याच्या सेक्शन 19 दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव मांडिल्लो, जाका लागून आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन, जाका ओडीपी म्हणटात, ताचे प्लॅनिंग एरिया टीसीपीन रद्द केलो तरी ओडीपी वैध उरतले अशी दुरुस्ती सुचयल्ली आणि एका दुरुस्तीक टीसीपी खात्यान दिल्ले डेव्हलपमेंट परमिशन फायनलायज करपाचो यत्न केल्लो। ताका लागून हेर स्टेट ऑथॉरिटी कायद्या खाला ह्या परवानगीक आव्हान दिवपाचे अधिकार मर्यादित जाता आसले। तशेंच व्हॅलिडेशन करपाचो हेतू टीसीपी खात्यान वा ओडीपी अधिकाऱ्यांनी कानोळे, कलंगूट आणि हडफडे नागवे पर्रा ओडीपी खाला जारी केल्ल्या सगळ्या परमिशन, झोनिंग अँड कन्वर्जन अहवालाक व्हॅलिडेट करपाचो आशिल्लो। तातूंतले साबार ओडीपी सध्या मुंबय उच्च न्यायालयात सुनावणे खातीर आसात। तशेंच अशा मंजुरीक आव्हान दिवपी खंयचेय दावे वा कारवाय न्यायालयाक दाखल करपापासून आडोवपाचो यत्न ह्या दुरुस्तीत केल्लो। पर्यावरणवादी आणि एनजीओ हांणी गोय वायनाड सारखे विध्वंसासावन वाटावपा खातीर हे बिल फाटीं घेवपाची मागणी करपाचे एक मुख्य कारण आशिल्ले। हाका लागून गोयचो भाजपा डेस्क प्रभारी आशिष सूद हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा कोर कमिटीन शेनवारा ह्या विशयाचेर चर्चा केली आणि त्यांना सगळ्या वांगड्यांनी विधेयक फाटीं घेवपाक तेंको दिलो। तशेंच सोमारा मंत्रिमंडळानय हे बिल फाटीं घेवपाक तेंको दिलो। ह्या वादग्रस्त विधेयकाच्या भायर विश्वजीत राणे हांणी गोय क्लिनिकल आस्थापना नोंदणी आणि नियमन दुरुस्ती विधेयक 2024, गोय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2024 आणि सिटी ऑफ पणजी कॉर्पोरेशन दुरुस्ती विधेयक 2024 चर्चा आणि संमत जावपाक येवचे कांय वरां पयलींच फाटीं घेतली। हाचे पयलीं काल डिमांडाचे चर्चे वेळार आमदार वेंजी वेगसान मेगा प्रकल्पाक, जाका लागून दोंगर कापप जाता, तांची दिल्ली मंजुरी फाटीं घेवपाची मागणी करतना सरकार जमिनीचे रुपांतर करपाक सामकें तेंपला असो आरोप केल्लो। टीसीपी कायद्यांतल्यो दुरुस्त्यो जाल्ली चूक दुरुस्त करपाक आशिल्ल्यो, पूण ताचो वापर जमिनीचे रुपांतर करपा खातीर जाता। परवानगी मेळिल्ल्यो सांकवाळच्यो भुतानी प्रकल्प रद्द करून जमीन पयली आशिल्ली तशी खाजगी रानां म्हूण वळोवची। तशेंच लोदाचो सरवण आणि डीएलएफचो रेश मागूस प्रकल्प रद्द करचो अशी मागणी वेंजी वेगस हांणी केल्ली। टीसीपी दुरुस्ती विधेयकाचो उल्लेख करिनासतना आमदार मायकल लोबो हांणी वायनाड लँडस्लायडचे उदाहरण दिवन ग्रीन कव्हर आणि डोंगरांची राखण करपाक सरकाराक आव्हान केले।